गोंयांत शुक्रार मेरेन 3 दिसांचो पावसाचो रेड अलर्ट. शुक्रार मेरेन उटंगार पावस म्हणून हवामान खात्याचो अदमास. राज्यात बुट्टी येवची परिस्थिती आसूं येता. लोकांनी कारणाशिवाय घराभायर पडचे न्ही म्हणून वेधशाळेची शिडकावणी. मजगती राज्यातले रस्ते उदका पोना, येरादारीक त्रास. पेडणे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यान येरादारीक त्रास. गाडी चलयतना मातसो हांगासर ट्राफीक जामाचो प्रॉब्लेम जाता. हांगासर ट्राफिकूय जाम जाता न्हू? ट्राफिकूय जाम जाता, गाडी स्लोय जाता, असो हे जाता फाटी फुडें. आता सामकेच वचत थंय पेडणे तालुक्यातूच असं ना, पूण तो सबंद पेडणे मतदारसंघ पळया, मांद्रे मतदारसंघ पळया, सगळे कडेन वचात थंयसर पोर्टहोल्साचो प्रॉब्लेम आसा. आनी येदे व्हडले पोर्टहोल्स आहात ते की तेतूर जर मनीस गाडी जर गेली, स्कूटर गेली जाल्यार तेच्या कमऱ्यान येवपाक शकता. आनी अशें जाल्लें आसा केसी कितले कडेन की भितर उदीक भरलेलें आसता पयलीं, आनी तेतूर ज्या व्हड्यांनी गाडयो पडटात, टू व्हिलरवाले हे जातात, ते सोलिंग करता ते सायडीच्यान करता, तांकां तो मदीं पोर्टहोल आसता तो भरूंक ते तयार ना. कितले फावटी आमी सुद्दां सांगलें, हांवें स्वता तांकां रिक्वेस्ट केली की हरमल्ला थंयसर एकी कडेन हें आसलें ते सोलिंग सायडीक चालू आसलें, तांकां सांगलें हो मातसो व्हडलो आसा तेतूर घाला रे म्हटल्यार हय म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. पूण नेक्स्ट डे तेंच्यांनी काम सोंपयलें आनी थंयच्यान गेले ते. आमकांय कळटा की आतां तुमकां हे डांबर घालपाक पॉसिबल ना, ते आतां दसचें ना, कित्याक वलें आसा, पावसूय चड पडटा आमकांय कळटा. फातोर्डेच्या ओसिया कॉम्प्लेक्साच्या भायर बुट्टी, लोकांक त्रास. उदक सोडपाक जाय, कितेंय तरी करेन हे भाशेन ती लोकांक. आनी मेन वखदां आहा हिंगा गव्हर्मेंटाक गेली हें कितें. This state of affairs is brought by phoning to the disaster management cell, the South Goa disaster management cell, municipalities disaster management cell, state management cell. Nothing is happening. This is because yearly maintenance, pre-monsoon maintenance was required to be done. This year it has not been done. So the drains are filled and the water is returning back to the place. This is now for almost This is for almost 8 to 10 days. 8 to 10 days. No action has been taken till date. मारना शिवोली एका घराचेर झाड कोसळ्ळें. तेवटेन एक धरण फूल जायत आसा. चापोली धरण 94% भरले. केरी 70तले अंजुणे धरणय भरता. सध्या 75% फूल. आमठाणे 100%, पंचवाडी 103%, साळावली 126.4%, गवाणी 100% भरला. तिळारी 86.7%चेर मेंटेन दवरला. ताच्या वयर वता तेन्ना इल्ले उदक सोडटात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.